जस्ट इमॅजिन. इलेक्शना पयलीं आमी नोटीस केले उमेदवार आनी ताजे सपोर्टर्स पयलीं हळू उलोवंक सुरवात करतात आनी मागीर बेंबीच्या देठांसून आड्डतात. हो मायक फोडपाची शर्यत काय कितें म्हणटा हांव. आनी कोणे कोणे मायक फोडलो आनी मायक फोडपाचे न्हू वस्ताद कोण पळया. तशेंच भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनो, भावांनो, भयणांनो, सगळ्यान पयलीं तुमची क्षमा मागता खुर्चेर बसून उलयता म्हणून. विष्णू वाघान केन्नाच बसून भाशण दिवना. बसून दिल्यात ती प्रवचनां, पूण पांयाक मातशी एक थोडी सर्जरी करची पडली आनी फाटले जवळ जवळ 20 दीस म्हाका हातूणार न्हिदचो पडलो आनी प्रचारांतूय सहभागी जावपाक मेळ्ळें ना. काल जेन्ना हांव दोतोराक गेलो तेन्ना दोतोराक विचारलें, दोतोर कितें करपाचें. दोतोर म्हणपाक लागलो, तुजें वखद एकूच, तें म्हणजे बेड रेस्ट. हांवें सांगलें ना, हेज्याकूय एक बरें वखद आहा आनी तूं परमिशन दिता जाल्यार हांव तें घेता. दोतोर म्हणपाक लागलो, कसलें वखद. हांवें सांगलें, भाशण. तुमकां इतलेंच सांगपाक की 12 तारखेर जे मतदान जातलें आणि तुमच्या मतांतल्यान एक फक्त खासदार हो दिल्लीक वेचून वयपाना, तर 12 तारखेक जे मतदान जातले त्या मतदानान या देशाचो एक वरिष्ठ मंत्री बाप श्रीपाद नायकाच्या रूपान तुम्ही वेचून काडटले. ह्या जबाबदारीची जाणीव तुम्ही आमी दवरपाक जाय. अगर तुमसे कोई तख्त मांगे तो उसे ताज दे दो. अगर कोई गीत मांगे तो सुरों का साज दे दो. पर जब जब मेरी पार्टी पुकारेगी तुम सिर्फ अपना आवाज दे दो. तुम सिर्फ अपना आवाज दे दो. तुमचा आवाज हो भारताच्या बारीक लोकांचा आवाज. तुमचा आवाज हो भारताच्या बहुजन समाजाचा आवाज. तुमचा आवाज हो दबलेल्या, दडलेल्या, पिडलेल्या, नाडलेल्या, गरीब, शोषित अशा लोकांचा आवाज. आणि हो आवाज परत जर लोकसभेत गुंपा जाय जाल्यार आमच्या मुखार एकूच पर्याय आसा, भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे उमेदवार बाप श्रीपाद नाईक. या सरकारातले सुरेश कलमाडी सारखे मंत्री कॉमनवेल्थाचो पैसो लुटून लुटून खावपाक लागले. या देशान राजरोस आमच्या भयणाचेर आणि आमच्या आवयाचेर अत्याचार जावपाक लागले. बढ़ गया भ्रष्टाचार, हो गया अनाचार, जनता को बनाया लाचार और इसलिए जनता ने तय किया अब की बार सिर्फ मोदी सरकार, सिर्फ मोदी सरकार. न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा. सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया. कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया. सर पे बांध लिया है कफन साथियों, अब हमारे हवाले वतन साथियों, अब हमारे हवाले वतन साथियों. पण विष्णू वाघाक खबर ना, मायकाचेर कान फुटसर उलोवपाच्या कॉम्पिटिशनान ताका एकूच प्रतिस्पर्धी आसा, कॉम्पिटिटर आसा आनी तो आनी दुसरो तिसरो कोण नसून दिगंबर कामत जावन आसा. बाय वा गॅरंटी आसा बायलेन केलें तें. बायल भितर वचून घेवचो बटन दामला, त्या घोवा कळना, बापाक कळना, भुरग्यांक घेवचो बटन दामलो तो, आनी भुरग्यांक कळना बापाक घेवचो बटन. धमके बिमके कसले घेवन बसतात. त्या धमके दिवन मतां घेवपाचे दीस गेले. आतां ते उत्तर प्रदेशात सुद्दां जायना, पयलीं उत्तर प्रदेशात चलताले ते. आनी म्हणून एक बरी संदी तुमकां मेळिल्ली आसा. जेन्ना तुमी कंपार्टमेंटा भितर पावतले तुमच्या काळजांत हात घाला, तुमच्या कॉन्शियन्सांत हात घाला आनी विचारा तुमचो हात खंयच्या बटनाचेर वचपाक जाय. आनी तुमचे काळीज तुमकां सांगतले की तुमचो हात हो जो हाताचो सिंबल आसा त्या बटनाचेर म्हणजे पयलो बटन तो रेजिनाल्डाचो आसा त्या बटनाचेर वचपाक जाय. तो बटन प्रेस करात आनी एक संदी दियात रेजिनाल्डा सारख्या तरणाट्याक. बापूय तो बापूय, चलो तो चलो, कळ्ळें न्ही. पण सीएमाचे बेस्ट तो कितें पुटपुटल्यार सुद्दां भितरलो ती हेडलायन जाता. ताका अशें आड्डाचें बी पडना. इनफॅक्ट ताका नॉर्थ गोंयान रवी नायक नाका आनी लोकां कडेन उलयतना हातीन मायक नाका.
कितें कविता आली रे. पक्षाच्या नेत्यांक सायडीक धरून आयज हो निर्णय घेतलो आनी म्हाका तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका हांगा आपयलो. आतां आयकूंक येता. तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका हांगा आपयलो. आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन इलेक्शना उपरांत उलयले. मातसो फुगार कसो दिसतालो म्हणजे, पण तरी अर्देवर उलयलो हांव. तरी आसतना अर्देवर उलयलो आमच्या कडेन. तितूंतलीच कांय झलकियां. Just imagine. Can election commission be manipulated by government? Can election commission be ruled by government? In Goa, we have already proved it beyond doubt. At national level, it will be proved in this coming 5 years. ओके, येयल्ल्या दिसा गोंयान चोरयो, दरोडे, खून चालूच आसा. एज अ होम मिनिस्टर दिसता न्ही तुमकां हें सगळें कितें चल्लां तें? दिसता न्हू? ना, म्हाका दिसना. समजा श्रीपाद भाऊ जिखून आयलो जाल्यार? जिखून आयले हो प्रश्न हांव एक्सेप्ट करपाक तयार ना. कितें? बरें, चर्चिल आलेमांव हो तुवें घातलेलो कॅन्डिडेट सावथ गोंयान, आनी दयानंद नार्वेकर हो सुद्दां तुमचोच कॅन्डिडेट नॉर्थ गोंयांसून. बरें, ओके. माध्यम प्रश्न, मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन प्रश्न. तुमचो कल चडसो इंग्लिशीच्या वाटेन दिसता. तुमी इंग्लिशीच्या फावरात कशे दिसतात? एब्सोल्युटली न्हय. एब्सोल्युटली न्हय? वा, एका बॉलान 2 विकेटी. म्हणजे एका सेंटेन्सान इंग्लिशूय रिएक्शन आनी कोंकणीनूय बी. एब्सोल्युटली न्हय. तूच करूं शकता. बरें, म्हाका एक सांगा, माध्यम प्रश्नाचेर सगळ्यात चड टिका तुमचेर कोणें केली? काँग्रेसीन आनी काही वर्तमानपत्रांनी. ओके, म्हणजे जस्ट इमॅजिनान ना, हें आयज तूं मान्य करता. पुरो, पावले पावले पावले. एक प्रश्न विचारता तुका. 25 वर्सां पयलीं पुण्या गीत रामायण महोत्सवाक बीजेपीच्या एका व्हडल्या लिडरान 45 मिनटां भाशण केल्लेलें. गीत रामायणाचेर तो उलयल्लो. तो लिडर कोण सांग पळोवया? कोण तो? तो कोण? तो आमचो नांव विसरलो. अटल बिहारी वाजपेयी. वाजपेयी विसरले तुमी? अरे अरे अरे. बरें, सोड आसूं. म्हाका एक सांग, ऑन अ वायल्डर नोट विचारता बेश्टोच, तुजी काँग्रेसीन बी वचपाची तयारी आसा? म्हजे कडेन तरी कोण उलोवना. म्हाका इंट्रस्ट ना. बरें, म्हाका एक सांग, इलेक्शनाच्या भाशणांनी हांव आयकतालो ग्रास रूट लिडर, मास लिडर. वॉट इज अ ग्रास रूट लिडर अँड वॉट इज अ मास लिडर? म्हणजे बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू यू? Mass leader is a different issue and grassroots leader is a different issue. Grassroots is one who. No. I'll tell. तू wrong सांगतो तुका हांवें. Grassroot leader म्हणजे the leader who eats grass, and mass leader is a leader who eats mass, chicken, mutton and all. Again, साश्टीन बीजेपीक कमी वोटिंग जायत जाल्यार काय फरक पडना? लोकांक सगळ्यांक खबर आहा. Just imagine. ओ नो शिशी, ह्या सगळ्या बोवाळान हांव एक काम करूंक विसरलो इम्पॉर्टंट. एक फोन करपाक विसरलो पळय. मातसो एक एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज. हेलो, हाँ मैडम, कहाँ आप? खंय पावली हैं? पिक्चर की स्क्रिप्ट रेडी है. वो आपको आइकना था ना, वो थोड़ा सॉलिड रोल है. रोल इतना सॉलिड है कि बायलां को आंखों से लिक्विड आएगा. वो पिक्चर सोपा सर. I have to go, huh? I'm sorry. Last question. फक्त माझा फोन येयल्यार तशी ती इंटरव्यू अर्द्यार कट करून. बरें, इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स पळोवच्या वयली. हय, CM पर्रीकरान अशें म्हटलेलें इंटरव्यून आमच्या बरोबर की विजय सरदेसाय खंय काँग्रेसीचो. तांच्यांनी पयलीं सारदिनाक फुलयलो, ताजी कॅम्पेन चालू केली, हेवटेन तेवटेन भोंवले आनी मागीर काडली आनी काँग्रेस आउटसोर्स केली विजय सरदेसायाक. मागीर विजय सरदेसायन आमचो कॅन्डिडेट ठरयलो. आतां तो ताका घेवन नासता कॅन्डिडेटाक. ओके, विजय सरदेसाय काँग्रेसीचो म्हणटा, कोण म्हणटा तो बीजेपीचो एजंट म्हणटा, कोण म्हणटा आनीक कितें. विजय सरदेसाय कोणाचो, खंयच्या पार्टीचो हें आमकां कोण सांगूंक शकतलो काय? विजयाच्या दृश्टीन उलयतां.
हय हय विजया बद्दल उलोवपाचें जाल्यार तो विजय आसा तो नक्कीच आम आदमीचोच जातलो. अरे अशें विजय सरदेसाय आम आदमीचो अरे खबरूच नासली. इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स पळोवया. कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes. सामकें सामकें चर्चिल बाबा ह्या फावटी कितें प्रॉब्लेम खबर आसा हांव म्हणटा तुका कशें हें कर तूं तुजें कॅन्डिडेटा पळय. नमस्कार. ताज विमानतान घेतलेली ती क्लोरोमीन खावन खावन पॉवरफुल प्रेस आनी तेच्या मागीर हायकमांड गोंयान येतकूच घेतलेली मवाळ भुमिका ह्या सगळ्या फाट भुंयेचेर आयज चर्चिल आलेमांव आमच्या फुड्यान आसा. चर्चिल बाब तुमच्या ह्या खाशेल्या भासाभासीन तुमकां येवकार आसा. चर्चिल बाब म्हाका तुमचें तें स्टिंग ऑपरेशन आयज खूब म्हाका याद येता. तुमकां याद आसा तें स्टिंग ऑपरेशन? तें स्टिंग ऑपरेशन जातकूच जाल्लेली मिडियाची कवरेज तुमकां तें सगळें याद आसा? आनी त्या टायमाचेर इतलें तुमी मिडियान सगळ्यांनी इतलें दाखयलें तें आयज लोकांच्या तकलेंत आहा. हय हय लोकांच्या तकलेन आसा आनी तेन्ना तुमकांय बरो रेज येयल्लो हें आमकां याद आसा. बरें म्हाका एक सांग, मिकी कॅबिनेटान नाका अशें हाय कमांडाक कित्याक दिसलें? हें म्हाका दिसलें म्हगेलें पर्सनल सांगता म्हाका दिसलें म्हणजे पर्सनली तुजो डिमांड आसलो तर हो आनी आमी म्हणटा हायकमांड तूंच हायकमांड मरे. बरें चर्चिल बाब इफ्फीच्या टायमार पणजे आनी हेर वाठारांनी जे रस्ते बेश्टे पॅचअप केल्ले सारके केल्ले ते आतां परतून सामके पेड्यार जाल्या. सामकी एदी फोंडकुलां पडल्या तितून. म्हाका सांग ते रस्त्यांक डांबर घातलेलो काय चुनो तेंच आमकां गमना. ह्या रस्त्यांची जबाबदारी तूं घेता? जबाबदारी घेना सोडून त्याची हातून मर. आनी समजा ह्या फोंडकुलां पडलेल्या रस्त्यां खातीर जर एक्सिडंट जाले जाल्यार? वी हॅव नो प्रॉब्लेम. आनी ह्या फोंडकुलां पडलेल्या रस्त्यांनी ओपोजिशनान जर झाडां रोयलीं आनी वन महोत्सव केलो जाल्यार? वी हॅव नो प्रॉब्लेम. फाल्यां इलेक्शन डिक्लेअर केलें जाल्यार? वी हॅव नो प्रॉब्लेम. बाबूश पणजे पडलो जाल्यार? वी हॅव नो प्रॉब्लेम. मिकी पाशेको कॅबिनेटान घेतलो जाल्यार? वी हॅव नो प्रॉब्लेम. हे पळय पळय कितें म्हटलें पळय तुवें मिकी कॅबिनेटान घेतल्यार प्रॉब्लेम ना म्हणून. म्हणजे तूं खरें उलयलो आतां. ये जस्ट इमॅजिनाचेर या जर्सी आमगेले प्रॉब्लेम म्हणटे जेन्ना कोल्युशन गव्हर्मेंट चलतालो बरो. हय ना चर्चिल बाबा ना ना सॉरी बेश्टी फकाणां केल्या रे बेश्टी फकाणां केल्या. तूं सारको सिरियसली घेवपा लागला बेश्टी. ना कितें आसता मरे पॉकी आयदन चड वाजता. बरें नार्वेकार आनी पांडुरंग मडकयकार जर वाजोन जर फुटले जाल्यार? सय आज काँग्रेस स्ट्रॉंग जाल्या न्हू कितली तरी 2-3 फुट्टा जा प्रश्नय येना. आनी ह्याच मुद्द्याचेर आमची ही आयची खाशेली भासाभास आमी हांगाच सोंपयता चर्चिला बरोबर. सर इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग विथ यू. थँक्यू सर. हांव सदांच प्रेरणा बरोबर कसले कामां तुमचे. हाय कितल्या फावटी सांगले तुका असल्यो गजाली चॅनलाचेर करपाच्यो ना त्यो मागीर उलोवया फोनाचेर. आनी कसलो हात रे तुजो दुखपा लागलो मरे. काँग्रेसीचो हात. सॉरी. कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes. आणि इश्टानो ह्याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपता. पळोवंक विसरूं नाका जस्ट इमॅजिन दर आयतारा 7:30 9:30 नाल्यार 11:30. आनी तुमकां जर कितें सांगपाचें आसत जाल्यार म्हाका तुमी मेल करूं शकता features@prudentmedia.in हाचेर. तर इश्टानो तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. बाय बाय. Just imagine.